राज्यात अपघातांची माळ चालूच. परवरे डेल्फिनोज सुपरमार्केटा लागीं रेंटेड जीप दिव्यांगाच्या स्कूटरीचेर चढली. स्कूटरवालो सोंपलो. जीप चलोवपी टुरिस्टाक पुलिसेन धरलो. कोरगांव स्कूटरीच्या सेल्फ एक्सिडेंटात रशियन सोंपलो. गोंयभर बारीक सारीक एक्सिडेंट चालूच. बाकीचे कडेन कॅज्युअलिटी ना. परवरे डॉल्फिनोज सुपरमार्केटा लागसार एक्सिडेंट. रेंट कारचो स्कूटरीक धपको बशिल्ल्यान स्कूटरी वेल्या दिव्यांग दुचाकी चालकाक मरण. पुलिसांनी जीप चालकाक ताब्यात घेतला. नमस्कार. आज सकाळी फुडें डेल्फिनोज सुपरमार्केटा कडेन एक अपघात जाल्लो आसा. एक प्रायवेट गाडी भाड्याक दिल्ली, तो खंय ओवर स्पिडीन आसलो आनी तेज्या फुडें एक अपंग व्यक्ती स्कूटरीन ट्रॅव्हल करतालो. त्या गाडयेन त्या अपंग व्यक्तीचेर फाटल्यान हाडून मारिल्ली आसा आनी तो अपंग व्यक्ती थंयच पडोन म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे ताचो मृत्यू जाल्लो आसा. कोरगांव भटवाडी स्कूटरीचो एक्सिडेंट. एकलो ट्युरिस्ट सोंपलो. फाटल्यान जे कंपाऊंड दिसता त्या कंपाऊंडाचेर एक रशियन ट्युरिस्ट जो कोरगांव हांगा रेंटाक रावतालो, तेचें नांव पिटर अशें नांव आसा आनी 52 एज तेचे आसा. आनी ताणें सेल्फ एक्सिडेंट जालें आनी तेणें वचून ते कंपाऊंडाचेर मारलें आनी ताका हॉस्पिटलायज केल्या उपरांत खंय तरी सांगपाक आयलें की तो डेथ म्हणून. एकंदर ह्या जाग्यार भटवाडी हरमल ती उतारती आसा आनी खुबशे लोक कन्फ्युजन जाता तांकां आनी रोड नॅरो आसा. सो त्या खातीर खंय तरी हांगा कन्फ्युजन जाता आनी जे ट्युरिस्ट आसा तांकां जे रस्तो कळना ते व्हरून डायरेक्ट रॉंग सायडीन घेतले आनी तेणी वचून कंपाऊंडाचेर डॅश केले आनी तेचें काल मरण जाल्लेलें आसा. पणजे मल्टी लेवल पार्किंगे लागसार मोटार उमथी. मंगेशी एक्सिडेंट. ट्रकाचे कॅबिन काबार. मजगती राती बांबोळे मोटार उमथी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 12वीची परीक्षा 28 फेब्रुवारी सावन 18 मार्च मेरेन चलतली. वेळापत्रक जाहीर. अंदू सुमार 19,000 विद्यार्थी परीक्षेक बसतले. गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भगिरथ शेटये उलयलो. नव्या वेळापत्रका प्रमाण कोंकणी पेपर 13 मार्चाक, गणित 15 मार्चाक जाल्यार इकॉनॉमिक्स 16 मार्चाक आसतले. 12वीच्या परीक्षेचे वेळापत्र जाहीर केले. 28 ते 18 मार्च पर्यंत परीक्षा. अंदू खंय सुमार 19,000 भुरगे परीक्षा दितले. जनरल स्ट्रिमीच्यो परीक्षा खंय जॉग्राफी पेपरान सुरू. दुसरो पेपर भाशेचो. So the main examination starts from 28 February 2024. The examination starts from the 9:30 to 12:30. The first paper is Geography 4551 and for Divyanga student it is 4557 on the same date. Last paper is 18th March 2024. So and vocational stream paper starts from 28th February 9:30 to 12:30. This is the timing. English communication skill is the first paper 4201. This is for general and then 4203 is for special children. They will finish their exam by 12th March 2024. Practical examination, this is scheduled from 1st of Feb 2024 and vocational also it commences. This is audit for the regular student. It starts from 1st of Feb 2024. So also NSQF subjects, the practicals will start from 7th Feb 2024. All the instructions they are given here. Any notification if it is there, the student should refer only the official website of the board or the app GBSHSC. They can download it and they will get all these notifications. Slight change here which we have done compared to the last year's examinations. The 80 marks paper, now the students will have to answer in, they can answer in 3 hours. Earlier it was 2.5 hours. So also 2.5 hours paper of 70 marks.
Tentatively, we have got the statistics. About 19,000 students will be appearing per class 12. 19,000 students. This is for general stream as well as for vocational stream. प्रोडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. राज्याची अर्थवेवस्था घटमूट जावपाक बऱ्या प्रशासना खातीर सक्षम फुडारी निर्माण जावपाक जाय. फोमेंतो समूहाचे अध्यक्ष उद्योगपती अवधूत तिमलो उलयले. अरविंद भाटीकाराचे लोकशाय हाय हाय आनी लोकशाय कितें तें तशेंच स्नेहलता भाटीकाराचे भगभगते नेमूक ह्या काणयांचे पुस्तकाचे प्रकाशन जाले. खूब गव्हर्मेंट आसा इंडियेक, तातूंत भितर गोंय पडलां आतां. ते रीण पगार करपाक शकनात, रीण पगार सोड इंटरेस्ट पगार करपाक शकनात आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाची सॅलरी दिवपाक शकनात. अरे पूण म्हाका मेळ्ळी मरे सॅलरी अशें म्हणून आयकतलो ते आनी रीण काडून मेळटा सॅलरी. सो रिणार रीण ह्याचेर ही नेक्स्ट टायटल आय एम रिक्वेस्टिंग यू, रिणार रीण हें मातशें हाजेर बरें. हें सगळें पळयतरीर भंय दिसता. आनी रीण 30,000 कोटीचें पळयतरीर एट 9% रेट म्हणजे दिसा 10 कोटी रीण, दिसा 10 कोटी गव्हर्मेंट सर्वंटाचो पगार. हें पळयतकीर म्हाका कलकल येता. प्लीज कीप इन मायंड द वर्ड हॅबीट, संवय. आनी त्या संवयो जश्यो आमच्यो बऱ्यो जाल्यो त्यो मागीर आमी आमचो स्वभाव बरो जातलो आनी त्या स्वभावांतल्यान आमी बरे भशेन वागतले. पूण लोकशायेंतले नागरीक जेन्ना मोने जातात वा मोने रावतात तेन्ना ती लोकशाय सारकी चलना. नागरीक जेन्ना मोने रावतात तेन्ना लोकशायेचें रुपांतर एकाधिकारशायेंत जाता आनी ल्हवू ल्हवू हे एकाधिकारशायेंतल्यान हुकुमशाय जन्माक येता. संविधान आमी जेन्ना 1950 मानून घेतलें तेन्ना मूलभूत हक्क आशिल्ले नागरिकांचे, पूण मूलभूत कर्तव्य सांगूंक नाशिल्ली. पूण मागीर संविधानांत बदल करून नागरिकांची मूलभूत कर्तव्यां सांगिल्लीं आसा. त्या कर्तव्यांनी नागरिकान व्होकल जावचें, नागरिकान उलोवचें, नागरिकान बरोवन आपलें मत व्यक्त करचें अशें खंयच सांगिल्लें ना. आता राजकारणाचेर बरयतलो जाल्यार तातूंत बरें चड येना, वायट चड येता. कारण राजकारण आसात तशें. आज जर अब्राहम लिंकन जितो आशिल्लो तो कितें बरयतलो आशिल्लो तर डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल. ओके, पूण इट इज ऑफ ए फ्यू पीपल अँड फॉर अ फ्यू पीपल अशें बरयतलो आशिल्लो. अशें म्हाका स्ट्रॉंगली दिसता सदांच. कारण आयचें जें राजकारण आसा, आयची जी लोकशाय आसा ती सामकी सकयल्ल्या पावंड्याचेर सरकारान चलयता आनी हाजो गुन्यांव ते जे सरकार चलयतात, जे राजकारण चलयतात ते राजकारण्याचो गुन्यांव न्ही, हो गुन्यांव आमचो. जे आमी वोट दितात, लोकशाय म्हणजे 5 वर्सांतल्यान एक फावट मत दिवप, ताजे उपरांत कांयच करप ना. सुशेगाद घरा बसून तासमपट्टी करत रावप. पूण हे सुधारचें, परिस्थिती सुधारची, राजकारण सुधारचें अशें म्हणून कोण ना कांय करना. म्हणून हो गुन्यांव आमचो. स्मार्ट सिटीचें काम डेडलायनी भितर सोंपोवंक प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक वेगवेगळ्यो डेडलायनी. पणजेचो आमदार बाबूश उलयलो. ताणें स्मार्ट सिटी संबंदीत खात्यांचे अधिकाऱ्यांची CCP कॉन्ट्रॅक्टरांची बसका घेतली. सब स्टँडर्ड कामाक खंय सल्लागार जबाबदार, डेडलायनी पयलीं पावस येना जाल्यार पुरो. बाबूश उलयलो. So basically we try to have a date or deadline for each contractor when their job will be completed. Because what has happened now, all the sewage lines and all those things should be laid down. It is only after that then the roads will be done. So until unless you have a deadline for the sewage, for the completion of the sewage, then only the road thing can be taken up. Now as far as the deadline is concerned, so no contractor basically should miss the deadline.
because if you miss this deadline, then that deadline gets extended. So we cannot, CCP wasn't part of this meeting? CCP also was part of it. All agencies were there. CCP was there, PDA was there, PWD was there, and sewerage department. Because पाऊस आता आम्ही देवाकडे फकत मागपाचे मेळाचे पहिले पाऊस पडपाक Anything about the substandard work is going on? See, substandard, as I said, our thing is what we want. The contract, the consultant is the main fellow who will be held responsible as far as the standard work is concerned. Because the consultant will have to check the work. अल्पसंख्याकांचेर जावपी अत्याचार 5 पिलरचो पास्टर डॉमिनिकावेली कारवाय तशेंच सांकवाळे चर्चीचो इशू घेवन गोवा क्रिश्चन फेडरेशन आनी युनायटेड फ्रंट ऑफ क्रिश्चन कम्युनिटीचे आझाद मैदानार धरणे जाले. ह्या धरण्याक कांय हिंदू आनी मुस्लिमूय आशिल्ले. कॅथलिकूच येवं ना, हातून पयल्या जर मुस्लिमूय आहा हांगा, हिंदूय आहा आनी सगळे बारीक लोकांचेर एट्रोसिटीज जाता. हे टार्गेट करता नॉट ओन्ली डॉमिनिक, आतां डॉमिनिकाचेर चालू केला, बट लायक आय सेड बिफोर इट इज टार्गेटिंग ऑल मायनॉरिटीज. सांकावले वयशेल्या थिंगा बानगडी करता, 5 पिलरचे शोरूम थिंगा करता आनी बारीक बारीक पळय कॅथलीक आहा बारीक लोक आहा तेंचेर एट्रोसिटी करता. हो एक एकवट चालू केला. पयले दिसताले क्रिस्तांव मदीं फूट आहा म्हणून, फेस्टर्स आहा पळय तेंचे बरी साजे कॅथलीक ना म्हणून. आतां हो एकवट दाखोवपाक सगळे एकठांय येयले आनी आमच्या बरोबर सगळे धर्माचे मनीस आहा. With respect to Sangwal Church, need not be only Sangwal Church, any other religious structure, it is an open and shut case. Clear-cut case is there. Other than the Ram Janmabhoomi Babri Masjid issue, the rest all structures will be there as status quo. There will be no digging and no research underneath any other religious structures. That's all. This is what they are doing. How deep you'll go? Below the church there will be a temple. If I tell you to dig further, where do you dig? You'll find the Buddhist temple. Dig further, you may find the Aurangzeb's house there. How deep are we going to go? Viral on Thank you. When I got the news of Pastor Dominic's arrest, now I am a very fervent Catholic, and usually we have this idea in Goa, like believers separate, Catholics separate. But looking at the eyes of Constitution, all of us have the freedom to practice our religion and conduct our religious worship. So he was in his church, आनीक कोण भायलो येता त्याच्या घरान घुसता आनी ताचेरूच कंप्लेन मारता. दिस इज समथींग इलॉजिकल. आमी आमचो क्रिस्तांव धोर पाळटात, आमी एकामेकाच्या परबांनी वयतात. काय बरें जालां, कुंकोळे गांवांत आतां जालां. पादी घरान देवळाच्या कमिटीक इन्विटेशन दिलें इगोजेच्या फेस्ताक यो म्हूण, देवळाच्या कमिटीन पादी घराक इन्विटेशन दिलें देवळाच्या जात्रेक यो म्हूण. हे काय बरें आमचे शांतीन जेवपाचें आमचें मान्य जें आसा, आमची चाल जी आसा गोंयकारांची ती सांबाळून दवरूंक जाय. असले नाका जाल्ले इव्हेंट येतात आनी लोक मागीर ते पॉलिटिसायज करून राग आनी द्वेष घालतात. दे स्प्रेड हेट्रेड टू दीस. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयाक महाराष्ट्रान विलीन करूंक सोदपी सरकार चलयता. आमदार विजय फातोड्ड्या रवींद्र भवनात अस्मिताय दिसाच्या कार्यावळीत उलयलो. आज ते खरे गोंयकार जाले आसत जाल्यार 16 जानेराक राज्य पावण्यार अस्मिताय दीस मनयतले. विधानसभा अधिवेशनात खंय अस्मिताय दिसाचो खासगी ठराव घातला. फातोड्ड्या रवींद्र भवनात अस्मिताय दीस दबाज्यान विजयान सरकाराक सोल्लो. महाराष्ट्रात गोंय विलीन करपाक सोदपी खंय राज्य चलयतात. 1947 इंडिपेंडंट जाले, आमी 1961 जाले. 1961 आमकां नेरून कितें सांगलें की 1971 मेरेन तुम्ही युनियन टेरिटरी उरतली. 1971 तुम्ही डिसायड करूंक जाता म्हणून मोगो पार्टीक ताकतीक जाल्ली. ताका बेगीन व्हरून ते थंय भितर घालूंक जाय आशिल्लें कशें तरी म्हणून ताणें तें बेगीनूच 63 स्टार्ट केलें. आनी 63 स्टार्ट केल्ले वस्त 66 जी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जैत जे मेळ्ळा, हें जैत आज आमचो सरकार रिकॉग्नायज करूंक सोदना. हें कितें हाजेर सादें एक वस्त आहा आनी हांव क्लियर उलोवपी मनीस. म्हाका दिसता की मर्जर करूंक सोदताले ते लोक आज सरकार चलयतात. अस्मिता दीस राज्य पावण्यार जावचो म्हणून अधिवेशनात खासगी ठराव घालता. बीजेपी पर्रीकाराचे उतर पाळटा काय ना ते पळोवया. गोंयकारपण सिद्ध करपाक सरकारची टेस्ट. हांव
एक ह्या येता असेंब्ली सेशनात एक प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन मूव करतो की सरकारान ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो एक सारको ऑफिशियल लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो. जे बाब मनोहर पर्रीकारान ह्याच स्टेजीचेर उतर दिल्ले ते इम्प्लिमेंट करचे. ते जर BJP सरकार इम्प्लिमेंट करता जाल्यार एक की पर्रीकाराची कितें तरी लेगसी म्हणटी वचून जे उलयतात ती कितली आहा ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा, पूण ती करीत आसा अशी दिसता कितें तरी आसा म्हणून एक फॉर नेम सेक. दुसरें की हे मर्जरीस न्ही हे आज खरे गोंयकारवादी जाल्यार अशें सिद्ध जातलें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायज. स्मार्ट सिटीच्या कामावेल्यान मनोहर पर्रीकराचेर टिका करपी आमदार मंत्री बाबुशाक BJPन समज दिल्या. ज्येष्ठ फुडाऱ्या आड उलोवचें न्ही म्हूण सांगलां. पर्रीकार, भाऊ, आल्लेकार, धोंड अशा फुडाऱ्यांनी संघांतल्यान येवन पक्ष वयर काडला. BJP प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलयलो. उत्पलाचो BJP प्रवेश जाता ती खंय अफवा. स्मार्ट सिटीचे कामावेल्यान सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचेर पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात टिका करीत आसा. स्मार्ट सिटी वयल्यान बाबूश आड उत्पलाचो वादविवाद चालूच. आदलो मुख्यमंत्री आशिल्ल्या तशेंच केंद्रात संरक्षण मंत्री जाल्ल्या पर्रीकारावयली टिका पक्षाक आवडूंक ना. बाबुशाक आपण समज दिला. पार्टीचे ज्येष्ठ नेते जे आसात, मागीर तेच्या भितर मनोहरभाई पर्रीकर आसात, श्रीपाद नायक, आमचे राजन आल्लेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोंड, ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी संघान तांकां पयले पार्टीचें काम वाडचें, पार्टी व्हड जावची म्हणून तांकां संघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीन धाडिल्ले. आनी त्यामुळे ह्या लोकांनी पार्टी वयर काडपाक लागून भरपूर कश्ट घेतिल्ले. मनोहरभाई पर्रीकराच्या नेतृत्वाचेर गोंया भितर सरकार जालें, गोंयभर ते फिरले. त्याचे बरोबर हे बाकीचे श्रीपाद भाऊ आसत, बाकी सगळे नेते फिरले आनी पार्टीचें काम खूब वाडलें. आनी त्यामुळे हांवें सगळ्यांक काल इतलेंच सांगिल्लें की कोणेच ह्या अशा नेत्यांचेर आरोप करचे न्ही, वैयक्तीक तेचेर कितें उलोवचें न्ही, कारण त्यांचो पार्टी वाडोवपाक खूब टॅक आसा, मनोहरभाईचो खूब हे आसा. आनी त्यामुळे त्या दीस जेन्ना आमचे बाबूश मोन्सेरात जे उलयले त्यामुळे तांकां सांगलें अशें करूं जायना. आनी त्यामुळे मनोहरभाई आसत, कोणे तरी 2 म्हयन्या पयलीं श्रीपाद भाऊचेर स्टेटमेंट केलो. त्यामुळे अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट कोणेच करचें न्ही हें सगळ्यांक सांगिल्लें काल. आनी दुसरें आसलें की आमी आतां ठरयल्लें आसा की नवीन जे कार्यकर्ते लोक जे येवपाक सोदतात पार्टीन, कोण तरी पयलीं इलेक्शन लडयल्ले आसतले, कोण माजी सरपंच आसतले, पंच आसतले, देवळांचे अध्यक्ष आसतले, माजी अध्यक्ष आसतले, ह्या सगळ्यांक पार्टीक घेवपाक हरकत ना. पण घेता आसतना ताका तकलेन तिकीट जर कोणाचें आसत जाल्यार त्या घेवच्या पयलीं मातशें विचार करचो पडटलो. उत्पल BJPत येता म्हणटात त्या चर्चेत तथ्य ना. कोणाचेंच हांवें नांव घेवना आनी कोणाक प्रवेश दिता हें म्हणूना. आनी ताका लागून एक वेगळी आमी समिती स्थापन केल्या, त्या समितीच्या माध्यमांतल्यान जातलें. आनी त्यामुळे आज खंयच्या तरी पेपरार जें छापून आयलां तातूंत कांय तथ्य ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. हेमोफिलियाचे 48 आनी SMAचे 4 दुयेंती GMCत फुकट उपचार दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला. आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयलो. SMAचे 4 दुयेंतींचेरूच वर्साक 1.5 ते 2 कोटी खर्च. GMCत वर्साक 300 ब्रेस्ट कॅन्सर दुयेंतींक ट्रिटमेंट दितले. तशेंच कॅन्सर दुयेंतींक नवी वखदां दितले. गोवा एकूच अशें राज्य आसतलें जे काही पूर्णपणे 100% हेमोफिलिया पेशंटाक आमी रॉसच्या बरोबर जे MOU करार केल्लो तेंच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रिटमेंट आनी तेंचे सहकार्यान तेंचे CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी हे करपाक शकले. 48 पेशंटाक पूर्णपणे फ्री ट्रिटमेंट दिले वयतले आनी ह्या गोंय राज्यान आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमांतल्यान आनी DHSच्या माध्यमांतल्यान हे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. MAC-Zumab offers a good prophylaxis and full protection from bleeding after initial loading dose. It can be given once a month. Goa is the first state to start these schemes free of cost, and we call it the homophilic. In future, the state will have virtually close to zero bleeds. And हे खातीर they will have a better quality of life. आमी तांकां एक बरे क्वालिटी ऑफ लायफ एंड जिवनदान दिवपाचो आमचो प्रयत्न जे कितें आमकां मेडिकल फ्रेटर्निटीच्या माध्यमांतल्यान आनी आयज ह्या देशान आनी ह्या जगान जे कितें ट्रिटमेंट आमकां गावूंक शकता, गोवा गव्हर्मेंट ह्या 4 पेशंटाचेर 1.5 ते 2 कोटी रुपया खर्च करतली. आनी हे आमी ऑलरेडी ठरयल्ले आसा. हे दर वर्साचो खर्च आसतलो. म्हापशा गांवसवाड्यावेली एक बांय प्रदुशीत. 10-12 घरां हे बांयचे उदक वापरतात. आरोग्य खात्यान इन्स्पेक्शन केलें. टेस्ट करपाक उदक व्हेलें. वाठारांत नाले तुंबल्यात. बॉयलर कोंबड्यांची वेस्ट थंय उडयतात. ताका लागून उदक पेड्यार जालां आसुंये म्हूण लोकांक दुबाव. म्हापशा गावसावाड्यावेली एक बांय प्रदुशीत.
10 ते 12 घरांचे हाल. आरोग्य खात्यान इन्स्पेक्शन केले. नाले तुंबल्यात. बॉयलर कोंबडेचे वेस्ट उडयतात. ताका लागून उदक पिड्ड्यार. लोकांक दुबाव. कितें जालें ना सर, आतां 8 दीस जाले, 2 वीक जाले, सडनली ब्लू जाले आनी आमकां भंय कळ्ळी. मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, पुलिसांक केलो, आयले सगळे जाणां आनी हेल्थाक दिलें उदक घालून. हे म्हणलें ना तुमी हाडूंक जायना, आमी येतले आनी आमच्या फुड्यान तुमी काडूंक जाय अशें खूब हें सांगलें. आज व्हेला तेंच्यांनी. ही एकूच आमची हांगा 10-12 घरां खातात. तो कितें म्हणटा सकाळी हेल्थाचो आयलो तो, टांकयो वयर आसा तेच्यो टॉयलेट, ते म्हणटा एटलिस्ट 15 मीटर पयस आसूं. ते म्युन्सिपाल्टीचें काम न्ही बांदपाचें, परमिशन दिवपाचें. आनी आदर थिंग म्हणटा तो श्रेयकाची कितें एक बारीक हें मेळ्ळो जाल्यार जावं शकता. आनी आतां कितें माती टाकून मरे थंयसर हें आतां मासाचे कोतयो हाडून उडयतात, गार्बेज उडयतात. कितले फावटी हांवें पिक्चरां काडून चेअरपर्सनाक धाडली, सीओक धाडली, तितले तात्पुरते ते साफ करतात, पण फुडें कितें करूंक जाय ते करिना. काँग्रेस फुडारी विजय भिके म्हणटा नाल्यांनी कोयर उडयतात त्याचेर कारवाय जावपाक जाय. घाण सगळी उडयतात आनी हे जे उदक जे फ्लो जायना मेन एका स्ट्रिमांक पुला कडेन, हेचे जे घाण आसा पळय ती आमच्या गांवसाड्यान चडशी बांयो आसात. आनी बांयो म्हटल्या बरोबर ही बांय म्हाका दिसता हितून गरमेन सुद्दां सुकलेली वचना, पण आयज आमी पळयला त्या बांयांनी एक डिफरंट टायप ऑफ उदक येयल्लें आसा, घाण उदक येयल्लें आसा, प्रदुशणा खातीर हें जाल्लें आसा. आनी आयज ते सॅम्पल येयला आनी ते सॅम्पलाचो केन्ना रिपोर्ट येतलो तो खबर ना, पण सॅम्पल येवच्या पयलीं हेल्थान हेचेर हेल्थ पोल्युशन म्हणटा पळय ही जी डिपार्टमेंटान न्हिदलेली आसा तेंच्यांनी हे डेली पळोवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.